गोंयांत फॉर्मलीन लायिल्लें नुस्तें विकतात हें अन्न आनी वखदां प्रशासन खात्याच्या अधिकाऱ्यान उक्ताडार हाडिल्लें म्हूण त्या अधिकाऱ्याचेर सरकारान कारवाय केल्ली. मात गोंयकार अन्न आनी वखदां खात्याची अधिकारी आयवा फर्नांडिसा फाटल्यान रावल्ल्यान सरकाराक आपलो निर्णय फाटीं घेवन ताका मडगांवच्या नुस्तें बाजारांत नुस्त्याची तपासणी करपा खातीर परवानगी सरकारान दिल्या. आयवा फर्नांडिसाक मडगांवचें नुस्तें तपासपा खातीर परवानगी दिल्या अशी माहिती मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. फिशा बद्दल आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतला की फाल्यांच्यान आयवा मडगांव होलसेल मार्केटान आतां सेक्रेटरीचे आमी मिटींग आमी जाली तिका आमी घालतले थंय पळोवपाक. बाकी मॉडेलिटीज चालू आहा वर्कआउट करपाक. गोंय सरकार गोंया भायल्यान नुस्तें गोंयांत हाडटात तांकां सहकार्य करपा खातीर तयार आसा. मात फटिंगपणां करून आडमार्गान नुस्तें गोंयांत हाडपाचे प्रयत्न खपोवन घेवचे ना अशें विश्वजीत राणेन सांगलें. काही ट्रेडर विदाउट परमिशन ल्हान फिशरमॅनाच्या माध्यमांतल्यान भितर सरपाचो प्रयत्न करता. पयर कांय बॉक्सी काल कॉन्फिस्केट केले ते आयज सालिगांव धाडल्या. ह्या तरेन उपयोग ना. सगळ्यांनी कंप्लायन्स करपाची गरज आहा. आमकां कंप्लायन्स केल्यार आमी साथ दिवपाक तयार आहा. आमकां कोणाक त्रास करपाची गरज ना पूण सगळ्या लोकांनी कंप्लायन्स करपाची गरज आहा. म्हाका तरी दिसता की आमी जर पावल फुडें घेतात तेणी बी पावल फुडें घेवन हो विशय खंय ना खंय आमी रिजॉल्व करपाक जाय.